Hello, Father James Kubicki here, and today is the feast of one of the most brilliant theologians of the early church, Saint Irenaeus. He lived at the end of the 1st and the beginning of the 2nd centuries and became the Bishop of Lyon, France. Perhaps the line that he is most famous for is this: "The glory of God is the human person fully alive." Let's think about that for a moment. According to the first letter of John, God is love. And according to the first book of the Bible, Genesis, human beings are made in the image and likeness of God. You could say that we're made by love and for love. Each human person is created to be loved by God and to love God and God's other children. When we do that, we are fully alive and we give glory to God. It's a life and a glory that begin here on earth, but won't be fully realized until we reach the goal of our life, heaven, where we will be one with God forever and part of the communion of saints. And what helps us to grow in life and love right now? Listen to something else that St. Irenaeus wrote. "Just as bread from the earth, when it receives the invocation of God, is no longer common bread, but the Eucharist, made up of two elements, one earthly and one heavenly, so also our bodies, in receiving the Eucharist, are no longer corruptible, for they have the hope of resurrection." When we receive our Lord in the Eucharist, we are one with Him and one with our brothers and sisters, and we receive the pledge of eternal life. So next time you receive Holy Communion, be sure to reflect on how God is sharing the fullness of life with you right now, and then give God glory by the way you live.
भुरग्या भोगतीन सोम्या गायन करून येता विश्वास दवरून येता बापा मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्या सोतान बापा बसूंक येता तुका जेजूक मोदें दवरून जेजूक मुखार घालून जेजूक चिंतून रावून बापा मुखार येता आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका आत्म्यान सोतान बापा बसूंक येता तुका. सगळ्यांक तुमकां दी बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाची भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या विजितासो मोंतेरो इ नोरोन्या हाच्या आत्म्या पासत देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें इंतेस आमी भेटयता आयज आमचो ऑल्टो सभो ब्रायस वालीस आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यान दवरुया सरिता आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. हेर सगळी आमची मागणी जी कोण आपलो जल्माचो दीस मनयतात लग्नाचो दीस मनयतात तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आमच्या जी कोण बरी नात भोव करून कोवीड पिडेन जी कोण सांपडलेली आसात तांकां तशेंच हेर सगळीं जी कोण हॉस्पिटलांनी आसात तांचे पासत मागुया. दोतोरां पासत नर्सी पासत हेल्थ वर्कर्सां पासत मागुया. आमच्या सरकारा पासत मागुया फावो तितलें गिन्यान आमच्या सरकाराक मेळूंक आनी बरे ते निर्णय तांणी घेवंक. हेर सगळी आमची मागणी देवा मुखार इल्लोसो वेळ ओगीच रावन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. रिच्या भाव भयणीनो जेजूचो पाटलाव करूंक एक निर्णय घेवपाक पडटा आनी हो निर्णय घेता आसतना जायते पावटी देव करता तें आमी जायते पावटी प्रश्न करूंक पावता देवा लागीं आर्गुमेंट करूंक पावता. आयच्या दिसा खेरीत भाशेन आमकां जण एकल्याक ही कृपा मागुया. देवा लागीं आमी उलोवंक आनी देवाचो निर्णय आमी सदांच मानून घेवंक आमकां कृपा मागता आसतना जायते पावटी देव कोत्ता ती वाट आमी सारकी धरूंक ना ओ आमी घोडे आमकां जाय तेंच करूंक चिंतलां. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सुरपदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा स्वताच्या आनी शांतीच्या बापा धर्मदुतांचे शिकवणेन तुवें पवित्र सभेक दिल्लो भावार मनशाच्या झगड्यां वरवीं दंडवड ना जावंक आनी सगळे पवित्र सभेन थीर शांती सांबाळूंक भाग्योंत इरिनेव तुजो धर्मोद्योक्ष आनी रोक्त साक्षी मोरो पर्यान वावुरलो ताचे विणवणेन आमचो भावार्थ आनी मोग वाडय.
आनी एका मनाची आनी एका काळजाची आमकां करून तुजे शांतीन आमकां सांबाळ. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता देवा सासनाच्या सासना. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. मामरेतावन भायर सोरून ते दादले सोदोम दिश्टी पडटा थंय गेले आनी तांकां वाट दाखोवंक आब्राम तांचे फाटल्यान गेलो. सर्वेस्परान चिंतलें आब्रामाचें व्हडलें राष्ट्र जातोलें आनी ताचें नांव घेवन संवसारांतलीं सगलीं राष्ट्रां आपणाचेर आशिर्वाद मागतलीं. म्हणटच हें हांव करूंक वेता तें आब्रामाक लिपोवन दवरूं. आपल्या भुरग्यांनी आनी कुटुंबान प्रमाणीकपणान आनी नितीन सर्वेस्पराची वाट सांबाळूंक ताणें हुकूम घालच्याक हांवें ताका विचून काडला. हे भाशेन आब्रामाक आपणें बासायलां तें सर्वेस्पर घडोवन येशें कोत्तलो. तर सर्वेस्परान म्हणलें सोदोमाची आनी गोमोराची बोबाट भोव व्हड, तांचें पातक भोव व्हड. मोजेशी बोब पावल्या त्या प्रमाणे तांणी खरेंच तें सोगलें केलां वो ना तें पळोवंक हांव सोकला देंवतलो. हाची खबर हांवें घेवंकूच जाय. ते दादले थंय थावन सोदोमाचे वाटेन गेले, पूण आब्राम सर्वेस्परा मुखार थंयच उबो रावलो. ताचे बोगलेक वचून ताणें म्हणलें खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाचोय तूं खरेंच इबाड कोत्तलोय? शारांत घडये 50 प्रमाणीक मनशां आसतीत, खरेंच हांचें तूं निसंटोन कोत्तलोय? ह्या शारांत आसलेल्या 50 मनशांक लागून तें शार तूं वाटोवचो नाय? असली वस्त करूंक चिंतनाका. खोट्या बरोबर प्रमाणीक मनशाकूय मारप म्हणल्यार प्रमाणीक आनी खोट्याक एकेच तरेन वागयलोले भाशेन जालें. असलें करूंक चिंतूंकूच नाका. आख्खे प्रितुमेचो मनसुबेदार नीट करचो ना? सर्वेस्परान म्हणलें सोदोम शारा भितर 50 प्रमाणीक मनशां म्हाका मेळ्ळ्यार तांचे खातीर हांव सगल्या गांवांक बक्षितलो. आब्रामान जबाब दिलो हांव धूळ आनी गोबर जावनूय सर्वेस्परा मुखार अशें उलोवंक फुडें सोदता. घडये 50 5 जाणां उणी आसतीत, 5 जाणांक लागून आख्ख्या शाराचें तूं निसंटोन कोत्तलोय? ताणें म्हणलें ना, थंय 45 मेळ्ळ्यार हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान आनीक एक पावट म्हणलें घडये तुका 40 मेळटीत. सर्वेस्परान म्हणलें ह्या 40 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान म्हणलें हांव आनिकूय उलयन जाल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण पातयेता. थंय घडयेक 30 आसतीत. ताणें म्हणलें ह्या 30 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान म्हणलें सर्वेस्परा लागीं आनीक उलोवंक हांव फुडें सोदतां. थंय घडयेक 20 आसतीत. सर्वेस्परान जबाब दिलो ह्या 20 खातीर हांव निसंटोन करचो ना. आब्रामान म्हणलें हांव आनीक एकूच पावट उलयल्यार म्हज्या सर्वेस्पराक वायट दिसचें ना म्हूण म्हाका बोरवांसो आसा. घडयेक थंय 10 आसतीत. सर्वेस्परान म्हणलें ह्या 10 जाणां खातीर हांव शाराचें निसंटोन करचो ना. आब्रामा कडेन उलोवन जातोच सर्वेस्पर गेलो आनी अब्राम आपल्या घरा परतलो. देवाचे उतोरे. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्पर सगलोच कोणवाळाय आनी माय मोग सगळीं म्हणुया
सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माय मोग. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर. सगल्या मनान काळजान आनी सोकतेन ताच्या पवित्र नांवाची वाखाणणी कोर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कोर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. सोबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माय मोग. तोच सगले तुझे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. तो तुजें जिवीत देण्यांनी बोत्ता. गरुडा परी तुका नव्यान तोन्ने पिरायेचो कोत्ता. साबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माय मोग. सर्वेस्पोर कोणवाळो आनी माये मोगाचो. ताचो राग सोट कोन पेटोना. ताचें काळीज काकलुतीचो थेवो. ताचो क्रोध सोदां उरता तसलो न्हय. तो सोदांकाल राग धरून रावचो ना. जाबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माय मोग. तोच सगले तुजे ओकमान बक्षिता, सगल्या वायटाक वखद दिता. तो तुजें जिवीत फोंडांतलें निवारता. तुज्या माथ्यार मोगाचो आनी कोणवालायेचो मुकूट घालता. गरुडा परी तुका नव्यान तोरणे पिरायेचो कोत्ता. साबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माय मोग. आमच्या पातकांक फावो त्या मापान तो खास्त लायना. आमच्या गुन्यांवाचें फावो तें फारीकपण मागिना. प्रितुमे परस स्वर्ग जितलो उंच उंच आसा तितलो व्हड ताची भोक्ती कोत्तोल्यांताय ताचो मोग. साबाब सर्वेस्पोर सगलोच कोणवालाय आनी माय मोग. उद्गार. हालेलुया 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 हालेलुया. तुमची काळजां दारून करूं नाकात, पूण आज तरी देवाचो ताळो तुमी आयकात. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. आपणा भोंवतणी लोकाच्यो उरपंजी पळोवन जेजून दर्याचे पेले तोडी वचूंक लायलें. तेन्ना एका धर्मशास्त्र्यान लागीं सरून ताका म्हणलें, गुरुजी तूं वेशीतूय हांव तुजे फाटल्यान येतलों. आनी जेजून ताका सांगलें, कोल्यांक धोली आसात आनी वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक घुंटेर आसात, पूण मनशाच्या पुताक आपली तकली तेकोवंक खंयच सुवात ना. ताच्या शिसां भितरल्या एकल्यान ताका म्हणलें, पयलीं म्हाका वचून म्हज्या बापायक मातयेक लावून दी. जेजून ताका सांगलें, तूं म्हजे फाटल्यान ये आनी मेल्यांत तांकां आपल्या मेल्ल्यांक मातयेक लावून दी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. खोटेपण खास्त हें भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमकां दिसती पडटा. आनी खोटेपण आनी खास्त आसा तातूंत भितर देवाची दया माया, तशेंच मनशाचें उलोवप एक वाणपण आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. आनी आयच्या पयल्या वाचपान देवा मोदें आनी आब्राहमा मोदें जें उलोवप जालें, जी भासाभास जाली ती पळयत जाल्यार आमकां आमच्यान समजूं येता कशे भाशेन
अब्राहम देवा लागीं वाणपण करता. आनी वाणपण कित्याक पासत, ज्या सुवातेर ताचो भाचो लॉट रावतालो म्हणजे सदोम आनी गोमोरा, ताचेर निसंटोन हाडपाचें देवान येवजिल्लें. कित्याक थंयसर खोटेपण चड आनी कसलेंच वायट जें आसलें संवसारान तें सदोमान ना अशें म्हणूंक जायनासलें. सगळे तरेचें वायट सदोम ह्या शारांत आसलें. आनी असल्या वेळार देवाची खास्त हें शार मागून घेता. आनी जेन्ना देवान हें अब्रामाक कळयलें तेन्ना ताचें काळीज ओडटा. ह्या तांच्या चुकीक लागून, ह्या तांच्या पातकांक लागून तूं सगळ्यांचें निसंटन कोत्तलोय. आनी जुदेवांच्या शिकवणे प्रमाणे जे कोण वायट आसात, जे खोटेपण आसात, तांकां खास्त फावो. अब्रामाचो प्रॉब्लम ना थंयसर, पण प्रॉब्लम हो थंयसर जे वायट मनीस आसात तांचे बरोबर बरेय मनीस आसतले, तांकांय तूं खास्त लायतलोय. पळयल्यार आमकां दिश्टी पडटा खरेपणी देवान घडे ही भासाभास मुखार व्हरूंक नाका आसली, कित्याक निर्णय देव घेता. तरूय देव हो आर्ग्युमेंट जो अब्रामाचो आसा ताका साथ दिता, उलयता ताचे कडेन. बरें, जरी तर 50 बरे मनीस आसात जाल्यार वायट करचो ना, वो तांचें निसंटन करचो ना. देव आपणा लागीं उलयता, देव आपणाचें आयकता. हाचोच एके भाशेन एक पॉझिटीव एप्रोच घेवन अब्रामान फुडें व्हेलें आपलें वाणपण. पयलीं 5 आंकडे देंवयले, 50 ते 45, 45 ते 40, आनी देव आयकता. देव बरे भाशेन उलयता तरी पूण, आनी देव बरे भाशेन उलयता देखून आनीक फुडें वता आर्ग्युमेंट. आनी तेन्ना अब्राम 10 वांकडे देंवयता. 40 ते 30, 30 ते 20, 20 ते 10, म्हणजे 50चेर सुरू केल्लें. 50 बरे मनीस आसल्यार सदोम वाचोवपाचें, तें 10चेर पावलें. 10 बरे मनीस जरी तर ह्या सदोमान मेळ्ळे जाल्यार ह्या 10 पासत आख्खें राष्ट्र वा आख्खें शार हांव वाचयतलों. भाव भयणीनो, एक वस्त शिकूंक जाता आमच्यान. जें आमी वायट करता, जें आमचे भोंवतणी वायट चलता, खोटेपण चलता, त्या पासत आमचे कडेन निसंटन जावंक फावो. पूण जायते फावटी हो प्रश्न देव आमचेर आजून पासून कित्याक पासियेंस काडटा, जाल्यार बडे असले 10 जाण मनीस आसात आमचे मदें आजून पासून, जांकां लागून आजून पासून आमच्या खोटेपणाक खास्त फावो जायना. ह्या पासत जे कोण बरे मनीस आसात, जे खोटेपणां करिना, तांणी आपलें बरेपण सोडून खोटेपणा वाटेन वेचें न्हय. कित्याक आमकां भोव करून जे कोण बरे आसात तांकां जायते फावटी ताळणी येता. भोंवतणी दुसरे जे आसा ते कितले वायट करतात. कोण लॉन्स दिता, कोण लॉन्स घेता, कोण आडगां कोत्ता, कोण दुसऱ्याचें चोदता, कोण आपणाच्या खासगी जिवितान वायट जिवीत जियेता. आनी हांव एकटोच बरो आसा, हांव एकटीच बरी आसा, वाज आयिल्ली आसा संवसारान. कित्याक जे कोण वायट करतात ते बरे भाशेन जियेतात. आनी असल्या संदर्भान जीं कोण बरीं आसात तीं आपलें बरें जिवीत सोडून वायटा वाटेन वचपाक पावलेलीं आसात, जाल्यार चोतराय धरची. वायट आसात तांणी न्हय, पूण बरीं आसात तांणी चोतराय धरची. जरी तर तुजें बरेपण तुवें सोडलें जाल्यार तुका लागून आयज पासून तुजें राष्ट्र, तुजो गांव सांबाळून दवरलेलो आसा तें कारण पयस जातलें. आनी तेन्ना हें निसंटन जें येवपाचें तें येतलेंच. फाल्यांच्या दिसाक आमी आयकतले ह्या वाचपाचो दुसरो भाग, कितें जालें. देवा लागीं आणपण केल्लें, देवान मानून घेतलें. 10 जाण पासून बरे मनीस आसात जाल्यार ह्या शाराक हांव निसंटन हाडचो ना. जाल्यार आमचेर निसंटन येना जावंक भाव भयणीनो, आमचे मदें जीं कोण बरीं मनशां आसात तांचे पासत देवाक आर्गां दिवया. आनी जरी तर आमी जण एकलो कसलेय खोटेपणान आसात जाल्यार हो आंकडो चडोवपाक वावरुया. 10 कित्याक 50 करुया. अब्रामान वयर तावन सकयल देंवलेलो, 50 ते 10 पावलेलो, जाल्यार आयज आमच्यान जाणां जावन खबर आसून की खोटेपणाक खास्त आसा आनी बरेपणाक साल्वासांव आसा हें जाणां जावन हो बरेपणाचो आंकडो जरी तर आमी वाडयत
जाल्यार आमी खरेपणी देवाचो पाटलाव करता. आयच्या शुभ वर्तमानान हे मनीस जेजूचो पाटलाव करूंक सोदताले. कोण एकलो आपणाचें सगळें साडून तूं वेशी थंयसर हांव येतलो, हीं उतरां जेजूक ताणें म्हणलीं आनी जेजून मानून घेवंक ना. म्हणजे सगळ्यांच्यानूच सगळें करूंक जायना, वो सगळ्यांच्यानूच जेजूचो पाटलाव करूंक जायना. आडकोडी आसात ताचेर जैत व्हरूंक अवघड जातलें. म्हणटच जरी तर जेजूचो पाटलाव करपाचो हेतू कितें तो नकळो जाल्यार साणूय येता. देखून जेजून चोतराय दिली. वाऱ्यावेल्या सुकण्यांक गुटेर आसात आनीक कोल्यांक धोली आसात, पूण मनशाच्या पुताक खंयच रावपाक जागो ना. एके भाशेन दिसता जेजू डिस्करेज करता ह्या मनशाक. जाल्यार दुसरे वाटेन आनीक एकलो आसा जो म्हणटा आपूण पयलीं वचून आपल्या बापायक मातयेक लायता. हाचो अर्थ म्हणजे बापूय घोडे जाणटो जाल्लो आसा, तो मरो पासून रावता आनी मागीर तुजे फाटल्यान येता. जाल्यार जेजू ताकाय जबाब दिता. जरूय तर तुवें देवाचो पाटलाव करूंक जेजूचो पाटलाव करूंक निर्णय घेतला जाल्यार कारणां आनी ना, एक्सक्युजीस ना. हें आसा तें आसा तें आसा, कित्याक की कारणां सदांच उत्तलीं. पायक मातयेक लायल्या उपरांत घोडे आनीक कोण उपजतलो आनी तूं सदांच तसोच उरतलोय. देखून देवाचो पाटलाव जरी तर करूंक सोदता, जेजूचो पाटलाव करूंक सोदता जाल्यार खंयच्याच कारणाचेर धरनासतना हो पाटलाव जेजूचो करूंक आमी मुखार सरूंक जाय. तर आयच्या दिसा भाव भयणीनो, ही कृपा आमकां मागुया. आयज आमचें आपोवणें बरीं मनशां जावं, आमचें खोटेपण सोडूंक आनी जरी तर आमचें बरेपण आसा आनी आमकां ताळणी आयिल्ली आसा, आमचें बरेपण सोडून खोटेपणा वाटेन वचूंक जाल्यार ही ताळणी पयस करूंक. तर ही कृपा ह्या आयचे मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक मागून घेवया. जे कोण खोटे आसात आमचे मदें तांचे पासत मागुया तांणी आपलें खोटेपण सोडूंक, आनी जे कोण बरे आसात तांचें बरेपण आनीक फुडें वचूंक तांकां सांगात दिवन आमी जण एकलो बरीं जावया. Kalvaraco jod, unod Baba, Bedicer porod, atan sata, tu sots mogar put, tope joita, taka ekota, ikros mata, mogar Baba, Doyal nutri, I betoni, manun tunge, I betoni, manun tunge, I tuci pusa, korcelimti, Namaskar kaklud, min masteni, Tis volis solvots, rucna deni, Betoita deva, burgi tuci, Mogal Bapa, Doyal nutri, I betoni, manun tunge, I betoni, manun tunge. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाखाली मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. बापा, बागयोंत इरिनेवाच्या पुर्बे दिसा तुजे मोहिमेच्या मानाक आमी भेटयता. तें बलिदान दयेन स्विकार कर आनी पवित्र सभेचो भावार्थ शाबीत सांबाळूंक, तिच्या एकवटान थीर रावूंक तुज्या सासणीक स्वताचो मोग आमच्या काळजान पेटय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इरनेव तुज्या रोग साक्षान
जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. एपरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बल्लाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सोय, उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. तूं खोटेपणान जियेताय, निर्णय घे खोटेपण सोडून. तूं बरें जिवीत जियेताय, निर्णय घे खोटेपणान भितर सरोना जावं. आनी हें करूंक आमकां देवाची कृपा भरपूर जाय. देखून जेजून शिकयल्ल्या प्रार्थनांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता.
तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेरे तूं संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेरे तूं संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शेरे तूं संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी. पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमया खातीर मागणें. मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव साथ मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटो आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. सगळे तुझे ओगमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता. सगळे तुझे ओगमान मोगाचो देव बक्षिता. सगळ्या तुझ्या वायटा गुणाचे ओको दिता. आत्म्या म्हज्या काळजांत हांव देवाचे उपकार आठोय. आत्म्या म्हज्या काळजांत हांव देवाचे उपकार आठोय. प्रार्थुया. बो मोगाळ बापा, बागयोन इरिनेवाचो उगडास काडून जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणान आमी वांटो घेतला. मोरो पर्यान आपलो भावार्थ सांबाळून स्वर्गीचो आनंद आनी रोग साक्षांचो मुकूट तो जोडूंक पावलो. तशेंच ह्या पवित्र पोसोणा वरवीं आमी त्याच भावार्था प्रमाणे जिवंक आनी खरें पवित्रपण जोडूंक तोच खरो भावार्थ आमच्याय काळजांनी वाडोय. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. म्हजो पाटलाव करूंक तुजी कुशी जाल्या. तुजो कुरी सुवात चले म्हजे फाटल्यान. कोल्याक आसा तोरी सुकण्याक आपले गोठे. मनशाच्या पुताक मान जागो लाड पोवच्या.
मनशाच्या पुतात्म्यात जागोनार पावच्या मोसो पातला कोरूंक तुजी कुशी जाल्या तुजो कुरी सुबा चलये मोचे